शेनवार, आयतार आणि सोमार अशे 3 दीस सेगीत सुटी आशिल्ले कारणान गोंयान मोठ्या प्रमाणात देशी पर्यटक आयल्यात। गोंयच्यो दर्यावेळो, धार्मिक थळां, जलसफारींच्या थळांचेर पर्यटकांनी गर्दी केल्या। तशेंच GTDDCची हॉटेलां 70% बुकींग आसात। पावसान लेगीत पर्यटक गोंयान येतात। हालींच गोंयाक फिल्मां चित्रण करपाचे उत्तम स्थळ म्हूण पुरस्कार मेळ्ळा, अशी माहिती पर्यटक मंत्री दिलीप पारोळेकार हांणी दिल्या। RDX खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। साधारण गेल्या 15 दिसाच्या हांव जो डेटा घेतालो आनी डेटार वयतालो, कित्याक गेल्या विकान आमची असेंब्ली आसली त्या खातीर दाटून वयतालो। विमानाच्यो तिकेटी, बशीच्यो तिकेटी किंवा रेल्वेच्यो तिकेटी इतके हावसफूल आसा की मेळोंक शकना। आनी हो जो आसा पळय हो लाँग एकदम विकेंड आसा, तेज्या खातीर म्हाज्या अंदाजा प्रमाणे म्हाका दिसता एक नात जाल्यार 60-70 हजार टुरिस्ट जे आसा पळय ते आयज टुरिस्ट कोळंगुटी आनी तो जो बेल्ट आहा पळय भितर उतरल्या। गोवा हें परफेक्ट आनी पावसाळी सुद्दां डेस्टिनेशन आसा अशें लोकांक मानलें गेलें वता। आनी पावसाचो एन्जॉयमेंट ज्या पद्दतीन धबधबे जे वायट वॉटर राफ्टींग आसूं, कोळंगूटचो बिचा खातीर आसूं, आमचें हें सगळें आनंद घेवपा खातीर मोठ्या प्रमाणान आयज गोंयान टुरिस्ट आसा। आयज पावसान सुद्दां मोठ्या प्रमाणान टुरिस्ट जे आसा हे गोंयान उतरता। सर आनी एक प्रश्न आसलो, ते GSIDCची जे हॉटेल आहा पळय रूम्स ते ऑलरेडी फूल आहा, सगळे फूल जाल्ले आसा काय? सी आमची GSIDCची हॉटेलां जितकी आसा ती मडगांव आसूं, वास्को आसूं, पणजे आसूं, म्हापसा आसूं, ऑलमोस्ट थंय केन्नाय जर गेलो ह्या दिसांनी पावसाळ्यांत सुद्दां सादारणशे 70% ऑक्युपन्सी आसता। कारण इतकेंच आमचें जे पोर्टल आसा, आमची जी वेबसायट आहा थंय आमी तेंचो एडवर्टायज केल्लो आसा। लोक आयज ऑनलायनीर वचून बुकींग करता। आमचे रेट कमी आसता, बाकीच्या जे प्रायवेट आहा पळय तेंचे थोडेशे रेट म्हारग आसता, म्हणून लोक कॉन्फिडन्स आसता की GTDCची गव्हर्मेंटाची आसल्या कारणान आमी एकदां बूक केल्या नंतर डेफिनेटली आमकां ती मेळटली। त्या खातीर 70% आमची फूल आसता आनी तांकां येयल्या नंतर शुअर तांकां रूम मेळटा। त्या खातीर हेजे वरसून कळटा की बाकीचीं हॉटेलां सुद्दां थोडे लोक बारीक गेस्ट हावजां बी आसलीं पळय पावसान बंद करून मागीर सिजनाक चालू करताले पळय ते आयज पाळी तेंचेर येवंक ना। आयज टुरिस्ट मोठ्या प्रमाणान गोंयान देंवल्लो आसा। 5 स्टार हॉटेलां आसूं, 3 स्टार हॉटेलां आसूं किंवा गेस्ट हावजां आसूं, लोकांनी आयज येवन हांगा पावसाचें एन्जॉयमेंट घेवपाचो प्रयत्न करतात।